एक खबर म्हळ्यार आमच्या ल्हानपणान जी दिवाळी जाताली ती कौटुंबीक स्वरुपाची, घरगुती स्वरुपाची आनी तितलीच आनंदाची आसताली. हाचें कारण फांतोडेर उठून पयले दिवस सांजचे मडकी बिडक्यो घास म्हणजे उदक न्हावपा खातीर उदक तापोवपाची आयदनां, मडकी म्हणा, हांडो हो घासून पुसून स्वच्छ करपाचो, ताका रोजांची माळ घालपाची आनी काट्टीच्या वेलांची माळ घालपाची, ताका गंधाचे तिबे लावपाचे आनी अशे भशेन उदक तापोवपाचें. तेल लावपाक तेल आमचे कडेन एक महाराष्ट्रांत जशें बायलो तेल लायतात ते बायलो तेल लायनाशिल्ल्यो. भायले कोणूय आजूबाजूचे मनीस किंवा एकामेकाक अशें करून भरपूर तेल लावपाचें. बरो त्या तेंपार मेळणारो बरो साबण हाडपाचो आनी बरें करून न्हावपाचें. न्हाल्या नंतर तें कारीट फोडपाचें, देवूळ लागीं आसल्यार देवळांत वचून येवपाचें, देवाक नमस्कार करपाचो. तो म्हणसर बायलो न्हावन घरांत फोव तयार करताली आनी ते फोव मागीर खावपाचे. ते फोव खावपाक वाड्या वयले आजूबाजूचे अशे लोकांक आपोवपाचे, तुमी दिवाळेक या रे म्हणून. आतांच्यो सारक्यो दिवाळेच्यो शुभेच्छा वॉट्सअपचेर किंवा वर्तमानपत्रांत न्हू दिनाशिल्ले, पूण दिवाळेक यो रे फोव खावपा यो अशें मुद्दाम आपोवन हाडटाले कांय वेळा नातेवाईकांकय.